कितें म्हाजें नांव शमशुद्दीन आनी हांव पणजेचो एक इंडिपेंडंट ड्रायव्हर आनी इंडिविज्युअल ड्रायव्हर आनी आमी जितके जाण येयला सगळे म्हाजें नांव सांगता तुवें नांव सांग म्हाजें नांव शमशुद्दीन आनी हांव पणजेचो इंडिविज्युअल ड्रायव्हर आनी जितके जाण येयला हांगा अक्रॉस गोवा सगळे एक इंडिपेंडंट आनी इंडिविज्युअल ड्रायव्हर्स तुमचे ऑर्गनायझेशन आनी युनियन एसोसिएशनान नात जाला अशें खुबशे दीस जाले खुबशे वर्सां जालीं 4-5 वर्सां जालीं आमकां हॉटेलान हॅरेस केल्ले जाता हॉटेलांनी हाडिल्ले जाता जे कितें बुकींग आमकां येता बाय वेबसायट ऑफिसाच्यान नाजाल्यार आमकां ट्रॅव्हल एजंटा कडल्यान तें बुकींग येता आमकां येल्ले गेल्ल्या दिसा हॉटेलांनी हाडयता आमकां रावयता बुकींग करून दिना कस्टमराच्या फुड्यान आमकां गायो वचता आमकां रिटर्न धाडटा सो हे खुबशे चालू जाल्ले आमी खुबशे असोसिएशनाक चालले सुद्दां आमकां हेजेर कितें तर तोडगो काडून दिया आमकां कितें सोल्युशन काडून दिया कोणूच रेडी ना सगळे आश्वासन दिता आनी करया 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 म्हणटा पण प्रॉब्लम कितें आहा जेन्ना बुकींग आमकां येता तेन्ना आमी कस्टमराक अप्रोच करता आनी कस्टमराक आमी बरी सर्वीस दिता तेन्ना तो एक रिपिटेड कस्टमर आमचो सदां येता आमकां आनी खंय ना खंय हॉटेलान जेन्ना आमी ड्रॉप करूंक वयता आनी नेक्स्ट डे तांकां पिकअप करूंक येता दिता आमकां आनी आमकां म्हणटा आमचें स्टँड आहा टॅक्सी स्टँड आहा म्हणून परमीट आमकां परमीट आनी कंडिशन नंबर 1 जेन्ना आमकां बरोवन दिल्लें आहा की आमच्यांनी घरान रावन गाडी ऑपरेट करूंक जाय आनी कस्टमरान जेन्ना आमकां आपयल्यार आमी वचपाचें आनी कस्टमराची चॉयस आहा खंयची गाडी आनी कोण ड्रायव्हर जाय म्हणून सो आतां हे कोण आमकां हाडयता येल्ले गेल्ले टायमार आमकां हॅरेस करता आमकां आतां जाला अशें कितें आमकां बिजनसूच ना कित्याक केन्नाय आमकां कोणाचो फोन येता ट्रॅव्हल एजंटाचो जावं आमचे कोण कलिगाचो कोणाचो फ्रेंड फोन येयलो जाल्यार आमी सगळ्यांक व्हडलो क्वेश्चन येता हॉटेल खंयचो काय म्हणून आतां पयलीं स्टार्टींग थोडेशे हॉटेल आहले खंय प्रॉब्लम करताले पूण आतां येता 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 आख्खी गोंयभरान हॉटेलान सगळ्यांनी अशें करून लागले हॉटेल कम रिसॉर्ट सगळे जाग्यार हेच इश्यू जाले जेन्ना आमी एक क्वेश्चनार रेस करता तेन्ना हेंचो क्वेश्चन येता तेंचो एक एक व्हिडिओ येता आमकां हॉटेलांनी घाणीचो वास येता आमची गटारां आमकां वास घेवंक पडटा आमच्या गांवांनी आमकां इतली सोजवून घेवंक पडटा म्हणून पूण तो कितें आमकां रिलेट आहा तो आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी तर तुमी तांकां कंप्लेन करा तुमी आमकां कितें टार्गेट करता तशें कोण वयता कोण ॲप बेज वयता कोण कितें वयता तांकां टार्गेट करता की बाबा तुमी अशें करता तशें तुमी तांकां करता करा पण हे कोण येता ज्यांची जेन्युअन बुकींग असता ते म्हणटा सर्टिफिकेट दाखवलं खंयच्यान दाखयतले म्हाजे कडेन एक गाडी आहा हांव खंयच्यान तांकां सर्टिफिकेट दाखयतलो प्रत्येक टायमार सर्टिफिकेट म्हणल्यार खंयच्यान हाडून दितले आमकां तांकां एकूच रिक्वेस्ट करूंक जाय आमी कोणाचेर टार्गेट करिना सगळे बरे आहा आमी एकूच कम्युनिटीचे आमकां एकूच हितून प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय आमी खंयचे हॉटेलान येता आमकां हाडूंक ना हांव आतां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट तेच आमी रिक्वेस्ट केला सपोज तुमी परमिटान आमकां दिला ते आमकां सगळं मॅन्डेटरी आसा जाल्यार तांकां सुद्दां मॅन्डेटरी आसूंक जाय आमी हे म्हणना तेंचे स्टँडां कॅन्सल करा खंय ना खंय ते तेंचे स्टँडाच्यान कोर्ट जोडटा तुमी करता करा प्रॉब्लम ना पण आमकांय करूंक दिया तुमकां तुमी म्हणटा हॉटेल तुमचें हॉटेल स्वप्न पळोवपाक व्हडलेशें ना हांव सुद्दां स्वप्न पळयता की एक दिसा अंबानी हांव जावचो ना तशेंच ते म्हणटा की आपलो हॉटेल म्हणून म्हाका दिसना एकटे टॅक्सीकारान तांकां ते व्हडले व्हडले रिजॉर्टान ₹1 कॉन्ट्रिब्युशन केलां आसतलें त्या खातीर आज तांकां हॉटेलाचे गेटी भायर दवरलेले आहा तरी आसतना वयता तेन्ना म्हणटा आपले हॉटेल म्हाका कळना कित्याक हॉटेलान 2 टायपीची स्टँडां आसता एक आसता ती भितर स्टँड आनी एक आसता ती भायर स्टँड भितरल्या स्टँडान आमकां केन्नाच प्रॉब्लम करूना कित्याक ते ट्रॅव्हल डॅस्कान चलता तर तेंचो एक सिस्टमॅटीक आसता पण हे जे भायर स्टँडार आसता स्टँड म्हणटा ते रोंगूच तांकां क्लब म्हणूंक जाय तांकां एक्चुली पण आमी कितें ते करता ते करूं आमी एकूच रिक्वेस्ट करता सगळे असोसिएशन जितके आहा आमकां आमी खंय येता इंडिपेंडंट ड्रायव्हर्स आमकां खंय चालू आनी आमी हांगा कोण येयला ते कोण एप बेज न्ही तांकां दर टायमार आमी म्हणटा आमी कोण एप बेज न्ही आमकां तुमी टार्गेट करिनाका जेन्युअन बुकींग आमचे कडेन कस्टमराचो नंबर सुद्दां आहा तो जेन्युअन बुकिंगाची कॅटेगरीन येता आनी आमी इल्लिगल न्हू वेबसायट म्हणटा ते इल्लिगल म्हणटा ट्रॅव्हल एजंट म्हणटा ते इल्लिगल ट्रॅव्हल एजंटाचे ऑफिस आसता तेजो प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आसता गव्हर्मेंटाचो तो इल्लिगल जायना तसोच वेबसायटा खातीर ट्रेड लायसन्स जाय पडटा तेजे ऑफिस जाय पडटा तेजो पॅन कार्ड जाय पडटा सो मेनी डॉक्युमेंट्स जाय पडटा तेन्नाच तेजो वेबसायट रजिस्टर जाता ऑनलायन तो कसो वेबसायट इल्लिगल जालो थोडेशे इलेक्ट्रीक रिप्रेझेंटेटिव्ह सुद्दां आसा ते तांकां फॉलो करता तांचे ते म्हणटा की आमी इल्लिगल आमी भायले म्हणून हे जितके दिसता कोण भायले न्ही सगळे बॅच होल्डर्स आहा सो जेन्ना गोंय बॅच होल्डर्स आहा जाल्यार कोण भायले जाले सगळे पोटा खातीर काम करता सगळे फॅमिली खातीर काम करता सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक जे कोण स्टँडकार आहा आमकां अंडरस्टँड करा सीजन स्टार्ट जावपाचो आहा बरे भशेन काम करया कित्याक हाडयता तुमकां कित्याक हाडयता नो रिजन्स ते म्हणटा कितें आमचे गाडयो स्टँडार आहा जाल्यार तुमी येवन धंदो घेवन येता जाल्यार आमी कितें करपाचें आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी ऑपरेट करता घराच्यान आमी आमचो स्टँड ना आमकां गव्हर्मेंटान अलर्ट करूंकूच दिवंक ना फॉर एक्झाम्पल पणजेन तुमी पळय स्टँडान आमी रस्त्यार खंय रावता जेन्ना आमकां फोना येता आमी वयता
तर हे म्हणटा आमचे स्टँड आसून सुद्दां तुमी बुकींग घेतात. आमी वयता केन्ना आमकां बुकींग येता नाल्यार आमकां फोन येता कोणाचो तेन्ना आमी बुकींग व्हरूंक येता. पूण हेंचो येल्लो गेल्लो टायमार म्हणटा तुमी आमचे कस्टमर व्हरूंक गेला. आमी खंयच्यान कस्टमर व्हरूंक गेला. जो ट्रॅव्हल एजंट सेम वेळ तो वेबसायटीचेर बुकींग करता त्या ट्रॅव्हल एजंटाकडे कस्टमर तो बुकींग करून येता. ताजे फ्लायट बुकींग आनी हॉटेल बुकींग ट्रॅव्हल एजंट करता. सायमल्टेनियसली तो हॉटेल सुद्दां बुकींग करता तेन्ना आमचे टॅक्सी बुकींग करता. तर तुमी ते बरें आहा तुमकां कस्टमर जे एप वेबसायटाच्यान तितून बुकींग करून येता ते तुमकां मान्य आसता. ते कस्टमर तुमकां मान्य आसता. पूण तोच एजंट जेन्ना आमकां बुकींग करून जाता जाल्यार आमी कित्याक मान्य ना. इवन दो आमी गोंयकार आमी गोंयान गाडी चलयता गोंयची रजिस्टर्ड गाडी आसा आमच्या कित्याक आमकां अप्रूव करिना. तुम्ही सपोर्ट करता ऍप एग्रिगेटरांक सपोर्ट आमी करता. ऍप एग्रिगेटर सपोर्ट करिना म्हणना करताय म्हणना. आमकां गायडलायन्स येयल्ली एग्रिगेटर गायडलायन्स येयल्ली तितून आमकां सजेशन आनी ऑब्जेक्शन कितें आसा ते घालांक सांगलें आमकां. 1 म्हयन्याचो टायम दिलो. आमच्यांनी सगळ्यांनी सजेशन ऑब्जेक्शन कितें आसा ते घातलां आमच्यांनी. आमकां कितें जाय कितें नाका तें कळ्ळें. पण तुमचे सेम सिमिलर न्ही ऍप एग्रिगेटरा भशेन ते ऑनलायन बुकींग करता तुमचे ऑनलायन बुकींग. आमचे ऑनलायन बुकींग ट्रॅव्हल एजंट आमचो कितें आसता पॅकेज बुकींग आसता. जेन्ना आमचो ट्रॅव्हल एजंट जावं वेबसायट बुकींग आसता पळय आमचो पॅकेज बुकींग आसता. हॉटेल तो जावं फ्लायटीचो बुकींग जावं ताचो पॅकेज बुकींग गाडयेन भोंवता तो. सो कितें जाता खंय ना खंय तांकां सगळें हें मान्य आहा की ते फ्लायटीन येता तें मान्य आहा. तांकां वेबसायटीचेर तांकां हॉटेलान बुकींग करता तेंय मान्य आहा सोडून टॅक्सीचो. हांव म्हणटा कित्याक. पण आतां म्हाका सांग पळय अशे ऍप बेज आहा पळय तांकां ते हाडयतात तांकां भाडें घेतात मरे ते तुमकां कितें आतां तेच जालां लोपडे कितें जाला ह्या दिसांनी आतां इतके दीस जाले की जे ऍप बेज म्हणून टार्गेट करताले. पूण तांकां सरकाराचो बरो सपोर्ट गावलो. तांची कंपनी आहा व्हडलीशी कंपनी आहा. सो तांकां बॅकअप मेळटा. खंय ना पुलिसाची तांकां फोन मारता रोखडेच पुलीस येता. आमकां हें म्हणटा की आमकांय पुलीस येना म्हणून आमकांय पुलीस येता. पूण कस्टमरा कडेन तितको टायम आसना. कस्टमरा कडेन अर्दे वराचो टायम आसता 1 वराचो टायम आसता. खंय ना खंय ताची फ्लायट मिस जाता. पुलीस येता आनी फॉर्मेलिटीज करता म्हटल्यार तांचो ती फ्लायट मिस जाता. सो तितकें आमकां करूंक पावना आमी. आनी हेच आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें 4-5 वर्सां जालीं आतां गेले म्हणटा की सॉर्ट आउट काडया त्या खातीर आमी पळोवन तांकां येवंक ना अजून फुडें सोडूंक ना. केन्ना केन्ना तरी येतले म्हणून. पूण आतां जेन्ना आमी लिस्ट पळोवपाक गेले हॉटेलान खंयच्या हॉटेलान हाडपाक लागले ही खूब जाल्यात. आतां आमकां भिरान आहा आयज 50-60 हॉटेलांनी आहा जाल्यार फाल्यां 150 हॉटेल जावपाक टायम लागना. फुडल्या म्हयन्यान आतां सिजन स्टार्ट जावपाचो आहा. कित्याक पयलीं ट्युरिजम डावन जाल्लो आहा आनी ते सगळ्यांक खबर आहा ट्युरिजम कोणा खातीर डावन जाल्लो आहा. आमी इतके दिसता हांगा प्रॉपर येयल्ले आहा आमी कोण माफिया न्ही आनी आमी माफियागिरी करिना. आमचो कस्टमरा वांगडा बरो रिलेशन आहा. तेजेच खातीर दर वर्सा कस्टमर येवन आमकां कॉल करून येता. तुमी सगळे फकत पणजेचेच ना आमी हांगा आतां बार्देस तालुका तिसवाडी मुर्मुगांव आनी सालसेट तालुका सगळे मेळून येयला. आनी खुबशे जाण येवपाचे आहले. तेचे डिफरंट इश्यूज आहा. एप बेज आमची एक तरी मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू. आमकां हांगा बुकींग येता म्हणल्यार सगळे ऑन कॉल येता बुकींग. आनी थोडे गाडयो ना. आतां पणजेन तुमी पळोवपाक गेल्यार खूब गाडयो खंय रावल्ले आतां पार्किंग मेळना ते इश्यू आहा तो. इतके गाडयो आसून सुद्दां एप बेज खंय चलतले. एप बेज केन्ना चलता जेन्ना तुमी एक पॉयंटार ड्रॉप करता रोखडेच तिका बुकींग तुमकां गावता तेका म्हणटा एप बेज म्हणून. आतां तुमी मुंबय गेला आमी पयला फिजिकल आमी ऑल्सो प्रॅक्टीस करून येयला. आमी मुंबय गेला पुना गेला आमी प्रॅक्टीस केला. कितें आमी जेन्ना गाडयेचेर देंवता रोखडेच ताका बुकींग गावता ताका रावपाची गरज पडना. पूण हांगा विशय दुसरो आहा. हांगा आमकां सर्टन टायम टुरिजम आसता सर्टन टायम बुकींग आसता सर्टन टायम फेस्टिवल कितें. आतां आनीक म्हटलें पळय मेन्शन केलें की स्टँड हे पळय हे तुमकां आतांच त्रास जावलो स्टँड सिस्टम पयलींच्यान आमकां कितले वर्सां पयलींच्यान पयलींच्यान आमकां साऊथ गोवा त्रास करताले. तेन्ना आमकां म्हणटाले तुमी हॉटेलान आमकां लेटर दिया म्हणून तुमची बुकींग आहा लेटर. एक्चुअली लेटर दाखोवपाची गरज ना. लेटर कोणाक ती गरज कोण व्हडलो इव्हेंट घेता 20-30 गाडयेचो इव्हेंट घेता तेणे प्रोड्यूस करपाक तांकां लेटर. पूण जाल्यार कितें आमची एक गाडी सुद्दां बुकींग आहा आमकां लेटर दाखोवन तुमी स्टँडाक कित्याक रावना कितें म्हणटा. आमी स्टँड म्हणल्यार आमकां स्टँड दिवंकूच ना न्ही. आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान स्टँड दिवंकूच ना. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्ट म्हणटा तुमी गॅरेजान ऑपरेट करा. तांकांय दिवंक ना ते इलिगल. ते म्हणटा कितें आमच्यांनी आमच्या गांवान हॉटेल येयला आमचो हक्क म्हणटा. स्टँड सर्वीस म्हणटा ती इलिगल टोटल इलिगल. कोणाक रजिस्टर ते म्हणटा कितें पयलीं 5-6 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी परमीट घेवंक येताले तेन्ना आमी हॉटेलाचो नाजाल्यार ऑफिसाचो लेटर दिवपाची गरज आसली. मान्य करता. हांवें सुद्दां हॉटेल ऑफिसाचो लेटर दिल्लो तेन्ना. पूण ते परमिटान मेन्शन आहा ना. परमिटान जे आतां मेन्शन आहा जे टर्म्स एंड कंडिशन आहा ते पयलींसून तेच आहा. जाल्यार ते हॉटेल लेटर जे दिल्ले फकत एक रिप्रेझेंट म्हणून दिल्ले तेंच्यांनी की गांवाचो एक हॉटेल आहा हे भायर पार करतलो. पूण ताका स्टँड म्हणून अलॉट करून दिवंक नासले हॉटेलान. स्टँड कोणाकूच ना. पण तुमची इंडिव्हिज्युअल टॅक्सीवाले कितले आहा अशी पळोवपाक गेल्यार 10,000 मायज आहा. तुमी 10,000 मायज आमी खंयच्या ऑर्गनायझेशनान टायप ना. लोक भिता कित्याक खंय ना खंय फाल्यां धंदो बिजनस करून गेल्यार पिकअप करून गेल्यार तांकां टार्गेट करतले. फाल्यां म्हाकाय टार्गेट करतले डॅम शुअर. पण अशी टार्गेट करता अशी पिकअप दिना
तर लास्टाक म्हणटा आमी भायर सरया म्हणून. बट म्हाका एक सांगा, तुम्ही 10,000 आसा ते जे एसोसिएशन वाले तेवूय आसा 20,000 म्हणटा. प्रॉब्लेम कितें आहले, टॅक्सी कितले आहा कितें गोंयांत? आहले, पयलीं जेन्ना हॉटेल लेटर दिताले, ऑफिस लेटर दिताले ते वेगळे आहले. आतां कितें जाला, आतां जे परमीट दिता पळय आमकां तितून आमकां हॉटेल लेटर, ऑफिस लेटर. ना हांव तुका कितें म्हणटा, तुमी म्हणटा 10,000 मेंबर आसा ते 20,000 आसा म्हणजे येता टॅक्सी गोंयांत कितले? पोलीस सांगता, क्लियर करता, आमी मेंबर ना. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल. आमी खूब अप्रोच केले. आमी जॉईन म्हणल्यार कितें, आमी सपोर्टीव आले तांकां. आमी ना म्हणटा, आमी सपोर्टीव दर तेंचे मिटिंगेन खंय आपल्याला सगळ्या जाग्यार गेला. कित्याक हे चिंतून गेला की आमी तांकां सपोर्ट करतले, ते आमकां सपोर्ट करतले. पूण ते आमकां सपोर्ट करूंक पळयना. मिटिंगेन जेन्ना वयता आमी मेळपाक वयता म्हणटा कितें तुमचें सोल्युशन काडया म्हणून, पण ते सोल्युशन अजून येयना. कितले जाणां म्हणले तुम्ही टॅक्सीवाले कितले? म्हटलं कितें जो सुटाव काडटा रोखडेच काडटा म्हणून. रुपेश, कित्याक जाला कितें, म्हयने उपरांत धंदो स्टार्ट जावपाचो आहा. आमकां नाका की म्हयने उपरांत जेन्ना धंदो स्टार्ट जातलो तेन्ना हे परतून थंय नाका करतले. ते पयलीं टुरिझम आमी ट्राय करता कस्टमराक अप्रोच करून, ट्रॅव्हल एजंट अप्रोच करून की बाबा सुदारले आता धाडा आता. पात्रांव हे मातशें तूं क्लियर कर, कितले मेंबर आहा तुमचे ओवरऑल गोंयांत? टॅक्सीकार कितले आता? प्रॉब्लेम कितें आहा, आमी रेजिस्टर्ड ना, आमी आमी इंडिव्हिज्युअल. जे लोक आमच्या वांगडा अप्रोच जावपाक पळयता आमी पळयता. कितले टॅक्सीवाले कितले? अरावंड तुका म्हणटा हांव, अरावंड तुम्ही 10,000 म्हणटा, ते 20,000. 10,000 मायज आहा. ते 20,000 म्हणटा म्हणजे कितले टॅक्सीकार? 30,000. थोडेशे टॅक्सी स्टँडार जे लोक आहा पळय टोटल 35,000 आहा. आणि थोडेशे टॅक्सी स्टँडार लोक आहा पळय ते आमचे ओपोज ना, ते आमकां सपोर्ट करता. त्या खातीर आमी म्हटलें की आमी कोणाक टार्गेट करिना. स्टँडार थोडे जण टार्गेट करतात, त्या खातीर सगळ्याचो ना. तुमच्या खंयच्या हॉटेलांनी टार्गेट करता तुमकां? गोंयचे व्हडले व्हडले हॉटेलां आहा गोंयांत, हॉटेल एंड साऊथ, हॉटेल एंड रिसॉर्ट सगळे जाग्यार. आमचे पेक्षा चड तुमकां खबर आसतलें, तुमी पयला आसतले मिडियान कितके मिडिया. आमकां दिसता 100 मायज जाला आसतलें इन्सिडेंट. आता पळोवपाक गेला अशें इंडिव्हिज्युअली करूंक ना, सगळ्या असोसिएशनाच्या फुडल्यान वचून रिक्वेस्ट करून तेंचे केल्ल्या. ते म्हाजे रिकॉर्डान, म्हाजे कॉन्टॅक्टान जे असोसिएशन आसा त्यांचे कॉन्टॅक्टान 15 तरी FIR जाल्ले आहा आनी 6-7 तरी NC जाल्ल्या. प्रोसेस चालू आहा त्यांचो कोर्ट केस चालू आहा. आता ते रिक्वेस्ट करता की केस फाटी घ्या म्हणून. तुमकां हॉटेलवाले त्रास करता का फक्त टॅक्सीवाले? हॉटेलवाल्याचो रोलूच ना तितून. हॉटेलवालोच कितें रोल, हॉटेलान तांकां भायर दवरला, गेटी भायर दवरला, तांचो रोलूच काय ना तितून. सो फक्त टॅक्सीवाले? टॅक्सीवाले. हॉटेलाचो इश्यू कितें, हॉटेलाक जेन्ना आमी म्हणटा की बाबा तुमचे कस्टमर आमकां रिसीव करूंक हो त्रास करता, ते डायरेक्ट म्हणटा आमचे ते हॉटेला भायर आहा ते आमकां लागत ना म्हणटा. तो दिसतोच वेगळो. कंटिन्यू उरल्यार तुमचो स्टँड कितें? आमचो स्टँड होच आसतलो. आमचे कितें ना कितें सोल्युशन आमी काडूंकूच पडटलें. आता हो लेटर आहा तो आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाकूच दिना, आमी कलेक्टर दिता, नॉर्थ एंड साऊथ कलेक्टराक दिता, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी तोच टुरिझम डिपार्टमेंटाक दिता. आमी कित्याक CMच्या मिटींग जावपाची आहा थोड्या दिसांनी दिसा म्हाका, आमी तरी आमकां तरी आपयचे ना. कित्याक तेंच्यांनी म्हणटा लिडर्सांक म्हणून खंय ना खंय आमकां आतां क्लियरिटीन हाडूंक जाय, पिक्चरान हाडूंक जाय की हो विशय आहा तो घाला म्हणून. तो आमचो मेन स्टँड आहा आनी आमकां आसा. तुमचो डिमांड आहा कितें हे स्टँड सर्वीस आहा ती बंद करच्यो? आमकां डिमांड स्टँड सर्वीस बंद करची न्ही, करूं तेंचोय पोट आहा, पूण आमकां खंय हाडूंक जायना. आमचो तोच मेन उलटा, आमकां खंय हाडूंक जायना. इनडायरेक्टली बंद करच्यो पडली. तेंच्या पोटार येयला तुमकां आडयतलेच न्हू. आमी तेंच्या पोटार येना. पळय पोटार केन्ना येता, जेन्ना आमी तेंचे स्टँड तेंचे गांवांत रावन आमी बुकींग करता, आमी रावन बसलेल्या जाग्यार आमी कस्टमराक अप्रोच करता, कस्टमराक हाडून आमी टॅक्सी म्हणटा, तेन्ना म्हणटा तो इलिगल आमी तांकां हे करता म्हणून. पण आमी आमचे एरियान रावन, आमच्या गांवांत आमच्या घरान रावन आमी जेन्ना बुकींग आमकां येता जेन्ना आमी वयता हॉटेलान ते आमचे न्हू बुकींग, आमी तेंचे खंय पोटार येयले, आमचे बुकींग आमचे कस्टमर आमी व्हरोंक वयता जाल्यार तेंचे पोटार खंय येयले. तेंचे बुकींग कस्टमर पयलीं कितें जातालें, कस्टमराक ऑनलायन सोर्स नासलो, कस्टमर मोबायल चड यूज करिनासले, ते सकयल हॉटेलार जेवन विचारताले. पण तेंचे कितें आहा, तेंची क्यू सिस्टम आहा पळय, ते क्यू प्रमाणे वयता. सो मदींच जर कोणी कस्टमर घेवन गेल्यार ते बेजार जाता अशें तेंचें म्हणणें. आमी कितें म्हणटा, तुमचे क्यू सिस्टम आहा, तुमचे कडेन कस्टमर डायरेक्ट चलून येता आनी तुमकां टॅक्सी विचारता, तो तुमकां रायट्स आहा व्हरपाक बरा. पूण कस्टमर जेन्ना रुमान बसून आमकां फोन करून आपयलो यो म्हणून, जेन्ना आमी हॉटेला कडेन पावले तेन्ना तुमी कशें म्हणूंक शकता हे तुमचे कस्टमर, तुमचे कडेन कस्टमर पावूंकूच ना, कस्टमर रुमान आहा, आमी फोन करून कस्टमर सकयल देंवयता, तर तुमचे कस्टमर कशें जाले. बेस सिस्टम सेम सिस्टम सेम. एबेस कितें आसता, फोनार आसता. पण तेवूय सेम न्ही रे, तेवूय तशेंच न्ही रे ते, तेंकाय बुकींग येता ऑनलायन. ऑनलायन बुकींग आसता, आमचे एडवान्स बुकींग आसता, ते डिफरन्सीस आहा. त्यांचो ऑनलायन इन्स्टंट बुकींग येता आनी आमचो पयलींच प्लॅन आसता, पयलींच आमचो पॅकेज बिकेज सगळें बुकींग जाल्लें आसता. हा थोडे आसता जो इन्स्टंट आमकां केन्ना केन्ना कस्टमर देवन फोन मारता की आमी अमके जाग्यार आसा मातशी येवन पिकअप करा, पूण चडशे बुकिंगा आमचे पॅकेज बुकींग पयलीं एडवान्सानूच आसता. आनी थोडेशे अशें जाल्ले आमी हॉटेलांनी सांगून सुद्दां येयल्ले बाबा आयज आमी ड्रॉप करता, फाल्यां तांकां व्हरून आमी पिकअप करतले. आमकां म्हणटा तुमी आयज सोडूं वचा, तुमचें बुकींग आमकां दिया आनी पे आमकां करा.
ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहे तुम्ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आमी आतां मेमोरंडम दिल्ल्या म्हणजे ट्रान्सपोर्ट काय करून जाल्यार तुमचे पुढे आमचो ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सांगला आनी आमकां एक्सपेक्टेशन आहा आमकां 100% आहा आतां की हेजे सुटाव जातलो कित्याक मिटींग जेन्ना जातली तेन्ना खंय ना खंय हो मुद्दो येतलो त्याच्याच खातीर आमी आज दिला हो मुद्दो येवकूच जाय आनी येयलो जाल्यार सुटाव जातलो ट्युरिझम मिनिस्टराक मेळटले तुम्ही आतां नसलो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.